सायबर गुन्यांव प्रकरणातलो दुबावीत आरोपी देवू चोडणकाराचेर अन्याय जावचो ना अशें उतर डीजीपी टीएन मोहनान सोमारा समाज वावुरप्यांक दिलें. देवूक अटक करची काय ना हाचो निर्णय ताची जबानी घेतल्या उपरांतच जातलो अशें डीजीपीन आमदार विजय सरदेसाय आनी हेरांक सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आड शेरेबाजी केल्ल्यान पोलिसेन देवू चोडणकारा आड गुन्यांव नोंद केला. देवून आतां अटकपूर्व जामिना खातीर हायकोर्टात अपील केला. आमदार विजय सरदेसाय आणि हेर सामाजीक वावुरप्यांनी सोमारा डीजीपी टीएन मोहनाक मेळोवन देवू चोडणकाराचेर अन्याय करचो न्ही अशी मागणी केली. तांचे वांगडा आयरिस रॉड्रिक्स, निळकंठ हळर्णकर, स्वाती केरकर आणि हेर मानेस्त आशिल्ले. So we have told the police that try to remove the stigma that comes with this action on Narendra Modi, more because he is about to swear himself in. So before he swears himself in, let us finish this controversy. And we have said that if the police go too much ahead with this, that we will file a series of cases on BJP people and check their IP addresses. I mean, we have been the target of hate mails and all these Facebook attacks continuously. दुबावीत आरोपी रोखडोच पुलिशेक मेळून निवेदन दितलो अशें आयरिस रॉड्रिक्सान सांगले. The SP crime Karthik Kashyap is out of station. He is expected this afternoon. So once he is back this afternoon, a time will be fixed when Devu Chodankar will appear before the crime branch and give his statement. Now they have all understood how politically motivated this whole case is, and I am sure Devu Chodankar will get justice from the DGP and the DIG. देवू चोडणकाराचेर अन्याय करचे ना अशें उत्तर डीजीपी टीएन मोहनान दिला. उनको ये अप्रहेंशन है कि भाई उनको आते ही अरेस्ट कर देंगे, या उनको ये अप्रहेंशन था कि उनके साथ बदसलूकी होगी. हमने तो उनको यही कहा है कि भाई वी विल कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन फ्रीली और फेयरली. तो वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें, वो उनका भी जिम्मेदारी बनता है. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. मुरगांवची नगराध्यक्ष तारा केरकाराक विरोधी नगरसेवकांनी 1500 भितर बिडकी कवळूक लायली. नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्ष आड अविश्वास थाराव सोमारा पास जालो. 20तल्या 11 नगरसेवकांनी थारावाक तेंको दिलो. तारा पयलेच फावट नगराध्यक्ष जाल्ली. तारा म्हणटा अविश्वास थारावाचे कर्म वास्कोच्या आमदाराचे. तारा मुरगांवची नगराध्यक्ष जाल्यार फक्त 13 दीस जाल्ले. 20तल्या 11 नगरसेवकांनी तिचे आड अविश्वास थाराव घाल्लो. उपनगराध्यक्ष सैफुल्ला खानाकय त्याच 11 नगरसेवकांनी पदावेल्यान देवेलो. तारा म्हणटा कार्लोस आल्मेदा राजकारण खेळटा. ठराव हाडला त्यांच्यानी एक शब्द सुद्धा हांवें इल्लीगल कितें केलां हें सांगून दाखोवन दिवंक ना. हेतूनच कळोन येता की हे पूर्ण राजकारण आसा अशें. जर म्हाज्या सारके एक चेअरपर्सन जाल्ले जे धडबडपी काम करपी अशा बायलेक एक 13 दिसां भितर उतरपी तेका कार्लोस आल्मेदा कितें सांगूंक सोदता की तेन्ना तो काम करिना असो म्हणटालो, आनी आतां आज तूं MLA, तुका वास्कोची सिटीचे कांयच बरेपण नाका हें तुवें तेणें प्रत्यक्षान दाखोवन दिल्लें. सैफुल्ला म्हणटा सगळें चल्लां तें राजकारण, आरोप बेटेच. इल्लिगलिटी आमी करतात म्हणून अशें एक तेमी निमित काडलें. बाकीचे आमचे 11 कावन्सिलरांनी हांव तेंचे लागीं तेच मागले, तेंचे सगळ्याचे आमचे प्रिजायडींग ऑफिसर आनी आमचो जे MLA आनी बाकी कावन्सिलर आसले, बाबा आमी कितें इल्लिगलिटी केला ते आमकां प्रूफ करून दाखोवचें अशें म्हणून. आज तेमी कांय उलोवंक ना, पूण अशें जावन बेश्टें हांवें तेच तेंचे फुडें सांगलें की बाबा तुमी अशी बेश्टी निमतां काडून हें करप न्हू. आमकां जाय वास्कोचो डेव्हलपमेंट. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब. 108 अँब्युलन्साचे कामगार रस्त्यार देंवल्यात. मॅनेजमेंटाक कर्मचाऱ्यांनी घेराव घालो. कामाची वरां वाडोवन आनी वेल्यान ड्युटीची वरां भरना म्हण सांगून इमर्जन्सीच्या दोतोरा बरोबर ड्युटेर घाल्ल्या 9 जाणांक 2 म्हयन्यांचो पगार दिल्लो ना. पगार पडिल्लो ना म्हणून ते 9 जाणांनी बाकीच्या कर्मचाऱ्यांक घेवन मॅनेजमेंटाक घेराव घालो. पगार दिवंक 2 दिसांचो प्रास दिला, नाजाल्यार 108 बंद करून संपार वचपाची तयारी केल्या. दोतोरा बरोबर काम करपी पीजींच्या कामाचो वेळ 8 वरांवेल्यान 12 वरां केल्ल्यान 108 अँब्युलन्सीचे कर्मचारी तिडकल्यात. वेळ वाडोवन वेल्यान ड्युटीची वरां जावंक ना म्हूण 9 पीजींक फाटल्या 2 म्हयन्याचो पगार दिल्लो ना. ताका लागून 100 कर्मचाऱ्यांनी 108च्या मॅनेजमेंटाक 108चे बांबोळे कचेरेन वचून घेराव घालो. हो स्ट्रायक आमी डिफर केल्लो फक्त सीएमाच्या इंटरव्हेन्शनान, आनी दुसरी गजाल अशी की गोंयच्या नागरिकांक त्रास जावचो न्ही म्हणून. कित्याक आमकां खबर आसा की एम्ब्युलन्स जर बंद जाली जाल्यार गोंयच्या लोकांक खूब त्रास जातलो. पूण आतां आमी आमचो विचार करूंक जाय, आमच्या वर्करांचो विचार करूंक जाय. ताका लागून ह्या वर्करांचे समस्या जो पर्यंत सॉल्व जायना तो पर्यंत आमी स्ट्रायक फुडें व्हरतले असो आज आमी निर्णय घेता.
केन्नाच्यान स्ट्रायकाक वतले ते तुमच्या परिणामी येतले. पूण आज इमिजिएटली ह्या मॅनेजमेंटान आमचे कडेन डिस्कशन करूंक जाय आनी इमिजिएटली 2 म्हयन्याचो पगार वर्करांक दिवंक जाय. हे पयलींच 108चे कर्मचारी अशेच चाळवल्ले. हाचे पयलीं मॅनेजमेंटाच्या कारभाराक बेजारून कर्मचाऱ्यांनी संपार वचपाचें थारायल्लें. पूण मुख्यमंत्र्यान मध्यस्थी केल्ल्यान तांणी संप फाटीं घेतिल्लो. तेच प्रस्नान परत तकली वयर काडल्या. पगार आनी ड्युटीच्या वरांचो प्रस्न घेवन 108 अँब्युलन्साचे हे कर्मचारी संपार वचपाची तयारी करतात. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. वास्कोच्या ट्विंकलिंग स्टार स्पोर्ट्स क्लबान दवरिल्ली वेटरन्स फुटबॉल सर्त साश्टी वेटरन्स पंगड जिखलो. मंत्री आवेर्तान फुर्तात साश्टी वेटरन्साचो कॅप्टन. वेळीचो आमदार बेंजामिन सिल्वाय साश्टी वेटरन्साक खेळ्ळो. मुरगांव टीम दुसऱ्या सुवातेर उरली. After the hectic work we had done for the election, this was really a refreshing match for us. And I must really congratulate the organizers, the Twinkling Stars of Vasco, for this wonderful tournament they have organized. Credit goes to Carlos Almeida, which he has organized in his memories of his uncle, Caitan Dorado. I must say he's done a wonderful job. Such tournaments gets all the veterans players together. And meeting everybody is a real joy because in our years, these players were stars and they brought laurel to Goa. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.